संतोषान सोम्या आयल्या तुझे घरी पावल्या लाना मोडा सनवा कुटा साबून समल्या बली भेटून उरका पाठून रुवाई केल्या उपकारा बली भेटून उरका पाठून तुवे केल्या उपकारा संसार तुवें रचलोय सुंदर तो केलोय शेतां बाटांनी सोबयलो सुखली संसार मनशां रचनाक जीव दिलोय दिन्यांनी नेटयलो संतोषान सोम्या आयल्या तुझे घरी पावल्या लाना व्हडा सनवा कुटा साबून जमल्या बली पेटून अर्गां पाठून तुवें केल्या उपकारा बली पेटून अर्गां पाठून तुवें केल्या उपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो बाळकाचे जोतय मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो बाळकाचे सोनो आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारांक अजापांक अर्गां जावन अर्गां दिवंक एकूटाम जावन हांगासर आमी जमल्या आनी आज हेची पवित्र सभा कोलकाताची सा मादर तेरेसा हेचें स्मरण करता. हाची वाचपां तुमी नियाळ्यार जेजूच्या उतरांचेर पातयेंनी दवरूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक आज आमकां आपोवणें दिता. हाच्या वांजेलांत पेद्रू आनी ताचे शीस वर्ते पागी जावन आसले. मासली धरच्या विशयांत सक्कट तांकां जाणा आसलें पूण एके राती ते मासली धरूंक वेता आसतना कांयच ताच्या जाळांत सांपडना कितेंच तांकां मेळना. पूण जेन्ना ती जेजूच्या उतरांचेर जाळ देंवयतात जायती मासली तांच्या जाळांत सांपडटा. आमच्याय जिवितांतय तशेंच थोडे फावटी आमच्या जिवितांत कितलेंय काम केल्यार कितले जाणटे आमी आसल्यार जर तर जेजूच्या उतरांचेर आमी जर पातयेंनी दवरिना तर आमच्या जिविताक कसलेंच आमी करच्या त्या कामाक कसलेंच मोल आसना. देखून सोम्याच्या उतरांचेर पातयेंनी धरची भोव गरजेची जावन आसा. आज आमचो भारत देश आमच्या शिक्षकाचो उगडास करता. आमच्या जिविताच्या विविध हंत्यांनी विविध शिक्षकां आमकां भेटल्यांत तांणी आमकां शिकयल्यांत. एका समाजेंत जर तर आमी एका उदार एक उन्नत स्थानांत आमी पावल्या तर ताका कारण आमची शिक्षकां. आज तांचे पासत आमी मागूंक उगडास दवरया. तोच बाळोक जेजू तांकां ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी सुभाम देण्यांनी तांकां नेटून दी म्हूण विशेश जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवंक उगडास दवरया. आमचे दोळे आमी दांकया. सर आमचे उणेपण आमचे फातकां आमी वळखून घेवया. संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बड हो अपराध. ह्या पासून भगिवन सदांच अवकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
kakutku, sumia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, sumia kakutku, sumia kakutku. प्रार्थुया. सर आमचे गोरसो आमची तेसावा बाळकाच्या तुझ्या देवाच्या पांयातळा आमी दवरया. सर्वेस्परा देवा, खुर्सार ताणयल्या तुज्या पुताच्या मोगाक जाप दिवंक तुवें अंकवार भगिवंत तेरेजाक दुबळ्यांतल्या दुबळ्याचे विशेष सेवेक आपयलें. तिचे विनवणेन कश्टोच्या भाव भयणी थंय क्रिस्ताची सेवा करूंक आमकां फोव कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी कोणीय आपणाक टकोवचें नाका. जर एकलो ह्या संवसाराच्या नियमा प्रमाणे आपूण एक जणार म्हणून चिंता तर नीज जावन बुद्वंत जावच्या खातीर ताणें पिसो जावची गरज. कित्याक ह्या संवसाराची जणवाय देवा हुजीर एक पिशेपणूच सै. पवित्र पुस्तकच म्हणटा, बुद्वंतांक आपणाकच शिंत्राळ्यांनी तो सांपणून घालता. आनी तेच पुस्तक परतून म्हणटा, बुद्वंतांची चिंतना कितली फोकळ म्हूण समी बरो जाणा. बुद्वंत ह्या पासत मनशा विशांत कोणेय बडाय चिंची न्हय. नीज जावन सक्कडी तुमचेच. पावल जावं, आपोलो जावं, केफस जावं, संवसार जावं, जिवीत जावं, मरण जावं, आतांचो वा फुडलो काळ जावं, हें सगळें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतार हें. देवाची सर्वेस्पोराची जावन आसा प्रितम आनी तांतली सगळी ग्रेस काय. सर्वेस्पोराची जावन आसा प्रितम आनी तांतली सगळी ग्रेस काय. सर्वेस्पोराची जावन आसा प्रितम आनी तांतली सगळी ग्रेस काय. संसार आनी तांतले निवासीस सगळे ताचेच. ताणेंच प्रितम दर्यावय स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तिरखंद दवरल्या. सर्वेस्पोराची जावन आसा प्रितम आनी तांतली सगळी ग्रेस काय. सर्वेस्पोराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळ्ळात. ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य. जो नितळ हात आसो आनी निर्मळ अंतस्कर ना आसो. खंयच्याय बोंब्यांक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. सर्वेस्पोराची जावन आसा प्रितम आनी तांतली सगळी ग्रेस काय. तसल्याक सर्वेस्पोराचो आशिर्वाद लाभतलो.
ताच्या सडवंदरा देवाची कृपा तो जोडतलो असली मनशां तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात तुझे मुखामळ पळोवंक त्रेकतात जाकोबाच्या देवा सेवेस्पोराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय सेवेस्पोराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय Alleluia, 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 Alleluia. येया मुझ्या फाटल्यान म्हणटा सो मी आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमच्या सोवे आसू लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. एक दीस गेनेझारेत सरोवराचे तडीसशें जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकुचे खातीर लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी उरडातालो. तवळ सरोवराचे तडीक लागुल्ल्यो दोन दोणी ताणें आपयल्यो. पागी दोणींतले देवून आपली जाळां धुतले. तांतले एक दोणीर सोडून ती सिमोंची दोण तडी तावन चिक्केशे मुखार सुटोवन रावंक ताणें तांकां सांगलें. उपरांत बसून दोणीर तावनूच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जाताच सिमोंक सांगलें, दोन गुंड उदका मुखार व्हर आनी माशली दवरूंक तुमची जाळां देंवया. तवळ सिमोन म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां. जाळां उडयलींच माशलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजोवंक जालीं. तवळ दुसरे दोणींत आशिल्ल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमोग करीसय तांकां हात भाशेन तांणी आपयले. ते आयले आनी सांगाता मेळोवन दोणींनी तांणी माशली भरली इतली की दोणी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयस सर सोम्या, हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरिल्ले माशलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती सुमेस्त विस्मीत जाल्ले. तेच परी सिमोनचे वांटेली जावन आशिल्ले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांवय विस्मीत जाल्ले. तवळ जेजू सिमोंक म्हणालो, भियेनाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय. दोणी तडीक हाडटास सकड सांडून ते जेजूचो पाटलाव करन गेले. देवाचें उतर हें वखरी तुका क्रिस्ता. बळका जेजू थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी सक्कड क्रिस्तांव वय गी न्हय गी वय, आमी सक्कड क्रिस्तांव, कसलोच दुबाव आमचे थंय ना. आनी जेजूचो शीस जावच्याक, जेजूचो पाटलावदर जावच्याक आमच्या जिवितांत विविध हंत आसात, विविध गडावळ आसात. इंग्लिशांत आमी स्टेजस म्हणटा. डिफरंट स्टेजस ऑफ आवर लायफ टू बिकम द
फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट. आनी येसो वांजेल आमी चीत दिवन आयकलो जाल्यार हे विविध हंत विविध स्टेजीस आमकां पळोवंक मेळटात. हंत जावन आनी एक हंत जेजू आपणाचो शीस जावंक आपणाचो पाटलाव करूंक आमकां एक वर्तें आपोवणें दिता. तर कसले जावन आसात हे विविध हंत. पयलो हंत जेजूस जावन आमच्या जिवितांत येतात. आमी न्हय, जेजूस जावन आमच्या जिवितांत येता. आमी जेजूक आपोवंक ना. जेजू वांजेलांत कितें म्हणटा, तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, तुमी म्हाका आपोवंक ना, बगार हांवें तुमकां आपयलां. हाच्या वांजेलांत आमी पळोवंक गेल्यार कोणें जेजूक त्या पेद्रूच्या दोणीर बसोवंक आपयलें? पेद्रून आपोवंक ना, बगार जेजूस जावन ताच्या दोणीर बसता आनी शिकोवन दिता म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. आनी हे जावन आसा पयलो हंत. जीजस टेक्स द फर्स्ट इनिशिएटीव. जेजू आमच्या जिवितांत प्रमुख मुखेलपण घेता. आनी दुसरो हंत मोगाचेनो, जेजू एक पावटी आमच्या जिवितांत आयलो तो कितेंगी डिमांड आमचे थंय करता, कितेंगी डिमांड तो आमचे तो इसारता. हाच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजू थंयसर विचारता, तुमची दोन तितकेशे गुंड उदकाक देवया. एक ल्हानशें डिमांड, व्हडलें कांय इसारना तो. तुमची दोन म्हाका दिया, तुमी वापरची ती झाडां म्हाका दिया, हांव बोट चलयतां, दोन चलयतां, हांगास नाका इल्ले पयस या. व्हडलें डिमांड करना, ल्हानशें डिमांड, तुमची दोन गुंड उदकाक थंयसर तुमी देवया. आनी जेजून ह्या केल्ल्या डिमांडाक हाच्या वांजेलांत पेद्रू कितें करता? तो रिएक्ट करता. तिसरो हंत रिएक्शन. जेजून केल्ल्या डिमांडाक पेद्रू रिएक्ट करता. ना सोम्या, तें कशें जावचें? सगळी रात आमी माशली धरल्या, माशली सोड, एक सयत खोयर आमच्या जाळांत मेळोंक ना. पेद्रू करचें तें डिमांड, जेजून करचें तें डिमांड पेद्रू रिएक्ट करता. तिसरो हंत. आमच्या जिवितांत थोडे फावटी अशेंच जाता. कोणी एकल्यान काम दिल्यार आमी करचें तें फर्स्ट रिएक्शन कितें? नेगेटीव रिएक्शन, न्हय की? आमकां वेळ ना, आमकां गोत्तू ना, काम गोत्तू ना, आमी चूर बिजी, असली इमिडिएट रिएक्शनां आमी दिता. आनी अशें स्थिती जावन आसली शिसांची. तशीच इमिडिएट रिएक्शन जेजूचे शीस थंयसर हाच्या वांजेलांत दितात. आनी जेजूचो पाटलाव करता आसतना आमी थोडे फावटी रिएक्ट करचें. हो एक हंत आमच्या जिवितांत म्हणलें आज आमी समजूंक जाय. आनी चवथो हंत जावन आसा, आमी कितेंय रिएक्ट केल्यार, कितेंय नेगेटीव चिंतल्यार जेजू आमची पाट सोडिना. जेजू हाच्या वांजेलांत कितें सांगता गी म्हळ्यार, कितें आमकां बरोवसो दिता गी म्हळ्यार, प्रयत्न कर. तुमी काल राती माशली धरूंक तुमी गेल्यात, जावंक पुरो, प्रयत्न केला जावंक पुरो, कितेंच मेळूं ना तुमकां, पूण आतां हांव सांगता, प्रयत्न करा. कन्नड भाशेंत एक सांगणी आसा, मरळी यत्नव माडू, मरळी यत्नव माडू, प्रयत्न कर. आनी जेन्ना जेजूच्या उतराचेर लागून ती प्रयत्न करतात, हाच्या वांजेलांत आमी आयकलें, जायती माशली तांच्या जाळांत संपडटा आनी ताच्या कुमकेक तांकां जाळ वयर ओडूंक जायना आनी तांच्या सांगात्याक ती आपयतात आनी क्रमेण जावन निमाणे दोन थंयसर बुडोवंक जातात. हे जावन आसा चवथो हंत. आनी निमाणो हंत, पांचवो हंत कितें गी म्हळ्यार विस्मीत जावचें. जेजूचें शीत जावचें, जेजूचो पाटलाव करचें म्हळ्यार एक विस्मीत, एक अजाप, अ मिरेकल म्हणटा हांव. आमी सकड क्रिस्ताचो पाटलावदार आमी करता आनी आमच्या काळजांत एका रितीचो संतोश आसा. सोम्यान आमकां आपोवणें दिलां, सोम्यान आमकां आपयलां म्हणून आमकां एक व्हडविकाय आसा. पवित्र स्नानांत आमकां सर्वांक जेजून आपोवणें दिलां आनी हें आपोवणें आमी सर्वांनी स्विकार केलां. ल्हान आसतना आमी ल्हान आसल्या जावंक पुरो, पूण आमच्या आवय बापायनी आमच्या नांवान तें आपोवणें स्विकार केलां. आनी आमी व्हड जाल्या उपरांत
आमी स्वाकुशेन ही आपोवणे आमी स्विकार केला. आज जेजू आमच्या जिवितांत जाल्ली ती साबार अजापां आमकां नियाळ करूंक एक वर्तें आपोवणें आमकां दिता. आमच्या जिवितांत जायतीं अजापां जावंक पुरो न्ही गी, जायतीं अजापां आमच्या जिवितांत जाल्यात. देखूनच आज आमी हांगासर जेजू बाळकाच्या पांया तळा ताका अर्गां दिवंक हांगासर आमी जमल्या. काल राती आमी सुशेगाद न्हिदल्या आनी आज सकाळी आमी उठल्या. थोड्या जाणांनी थोडी काल राती न्हिदली जाल्यार आज थोडीं जाणां उठोवंक नात. देवान आमकां एक अपुरबायेचो दीस दिला, अपुरबायेचो सकाळ दिला, सक्कळ दिला. आनी हे सक्कळ देवान आमकां दिवन जर तर आमी सकाळी आज आमी उठल्या तर हाचे की व्हरतें अजाप कसलेंच ना. देखून सोम्याच्या उतरांचेर पातयेवचें चड गरजेचें जावन आसा. आनी हे सर्व हंत जेजूच्या आपोवण्याच्या जेजूचें शीस जावन जियोवचें हे सर्व हंत म्हणलें आज आमी समजून घेवंक जाय. देखून मोगाचें न्हू, आज आमी मोरयेच्या जल्मा दिसाक त्या फेस्ताक तयाराय जावन आमी 9 दिसांचे नोवेन आमी कर्नस आसाव आनी 7व्या दिसाक आमी पांय तेंकोन आमी आज आसाव. आनी मोरयेच्या जिवितांत हेंच घडलें. तिच्या जिवितांत हर एक हंता उपरांत आनी एक हंता मरेफात क्रमेन जावन निमाण्या हंताक ती पावली. आनी निमाणी ती म्हणाली, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. देवाच्या कुशेक ती खालती मान घालता, देवाचेर ती पातयेणी दवरता. कशें मोरयेन देवाचेर भावार्थ दवरलो की, कशें देवाचेर पातयेणी दवरले की तोच भावार्थ, तीच पातयेणी तोच बोरवोचो सर्वेस्पर देव बाप आमकां दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या नोवेना वेळार आमी सक्कड मागून घेवया. आमेन. कुवासो वायदकासो तुझ्या बुरक्यांनी मोगान भेटोसो गीत याड बापा गे मोगान आमकां जिवीत तुका सुखान दुखान गीत याड बापा गे मोगान आमकां जिवीत तुका सुखान दुखान बापा तुझ्या पोतान आपणा बली भेटून दिलो. कल्वारीच्या दोंगरार कुसर मरूंक तयार जालो. मोगाने केलो मोगाक सागसालो, मोगाची विची आमच्या भुलो दिलो. मोगाने केलो मोगाक सागसालो, मोगाची विची आमच्या भुलो दिलो. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. आपल्या मनात आनी नेमीत आनी आमच्या केपूसाठी देवाक सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर्वेस्परा बगेवन तेरेजाचो उगडास करून आमी तुका भेटोवचे आमच्या कालते सेवेचो गौरव दयेन स्विकार कर. आनी ह्या गुठांत वांटो घेवन आमचें जिवीत माया मोगान पेटोवंक आनी आमच्या आत्म्याच्या सोडवणेचे उर्बेन जळोवंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सकाळी आनी सर्व थंय
आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो खुर्सार मोर्चा तुज्या पुताचे तानेंत भगिवन तेरेसाक तुवें वांटो दिलोय आनी माया मोगाची सुवार्ता परगटणार जावंक तिका फावो केलें दुबळ्यांचो तिरस्कार तिणें आपणाचेर घेतलो आनी तांचे सेवेन तिका करसून तुज्या काकोल दिसो मोगाचो उजवाड सगळ्यांक प्रकाशलो देखून देवदूतांनी महादेवदूतांनी संता भक्तांच्या दळबारान सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता दळबारांचो सर्वेस पोतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान फूल सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय फूल सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत फातकांचे बोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारावतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बाबडतासो गुट परगटुया Gesù melo, Gesù जीवन साला, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सवेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगिवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमाकांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींचे काकोट कर तांकां आनी तुज्या इश्टकथेन अंत दिल्या समेस्तांक तुजे पजळीत म्हाका मोड पडोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता आमकां म्हणजे देवाचे माये सांगाते भगवन तुजे तिजो पती भगवन धर्मदूत कलकत्ताचे भगवंत तेरेजा आनी सरकारी तुका सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गोवंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय
पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन दीर घेवन आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक जोरती पुदल्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. माय मोगोसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयाही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें भितर येवचें पाप म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमी घेतिल्ले पवित्र गुट संतोष बरीत काळजान बगेवन तेरेजान दुबल्या थंय तुज्या पुता क्रिस्त जेजू क्रिस्ताक केल्लो सेवेचो मोगाचो उजो आमचे थंय वाडून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. दया करून बसात. भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक आमी कार्मेलीत प्राद बरो दीस आमी मागता. गुड मॉर्निंग टू एवरी वन. आज टीचर्स डे, शिक्षकांचो दीस. हांगासर हजर आसच्या, आतां शिकोवच्या तशेंच निवृत्त जाल्ल्या सर शिक्षकांक आमी आमचो मान बागयता. तुमच्या सेवेक आमी आदार मानता आनी बाळक जेजूची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. कोण टिचर आसात गेंगा? अशी इस्कॉला गेल्यात आसतली. आसात. सो कंग्रॅच्युलेशन. पुट योर हँड्स टुगेदर फॉर ऑल दीस टीचर्स. एप्रिशिएट युअर सर्वीस. कीप इट अप. हॅव ए गुड डे. फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार मोती फेस्ताच्या नव्यान येदोळ सुरू केला. देखून हांगासर हरसनचें बरें आसचें. पयली सक्रमाचें आराधन फाल्यां संजेर आसचें ना. मोती फेस्त येवच्या आयतारा सप्टेंबरच्या 8 तारखेर आमी हांगासर आचरण करता. त्या दिसा हांगासर 2 मिसां आसतलीं. पयलें मीस सकाळीं 6 वरांचेर आनी उपरांत 7 वरांचेर कार्मेलम्याच्या ग्रोट्ट्या लागीं कणशी बेंजार पुरशांव आनी त्या उपरांत फेस्ताचें दबाजीक मीस. मोती फेस्त एक कुटुंबाचें फेस्त आनी आमी एक कुटुंब आनी आमचें कुटुंब बाळक जेजूचें कुटुंब. आमी सकाळां मोती फेस्ता दिसा परत्यान सांगाता कंडी जावन मेळचें ना. त्या देखून तुमकां समेस्तांक हांगासर आसच्या कार्मेलीत ब्रदर्सांच्या तशेंच याजकांच्या नांवी बरें फेस्त मागता. मोती फेस्ताचे उल्हास पयलेच पाठयता. आयच्या दिसा उंडो आनी तणपिवान दान दिलां. बरें काम मेळ्ळ्या खातीर फिलीप आनी लिली डिसोजा आनी तांचें कुटुंब राणीपूर, जियाना डिसोजा वामद पदाव, आपलो जल्मदीस संभ्रमचे संदर्भी एंटनी फेर्नांडीस बेलतंगडी हांकां तशेंच तुमकां समेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी बाळूक जेजूची विस्तार आशिर्वादां मागता. नव्यानाक आमी आतां दिमी मोडची. मोंती सायबिणीचें नोवेन. ये बाळ मोरये, सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन विंसून काडली आनी साबार देण्यांनी तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुका सांगाता संतोश पावता आनी देवा बापाक अर्गां दिता. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय. तुज्या जिणयेन सोडवणदाराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटा. हांव सोम्याची चारंदसी म्हूण प्रसारून तूं देवा मुखार संपूर्ण कालती जाले आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणयेंत पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टांची जिणी तुजी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाक आमच्या कुटुंबाचे तुजी दयाळ आशिर्वादां मागोवन धाड. आमच्या कुटुंबांत मोग एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबांत संतोशाकारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. हे मोरये तुजे बरी कालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर आमच्या कश्टां दुखान विघ्नां आनवरांत आमकां तूं पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचे सर तुज्या पुता लागीं मागून दी. हे बाळ मोरये, तुका फुलां ओरपून आमी तुका मान करता. कशीं ही फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपल्या बोवारी प्रसार करतात की तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो करण्याचो आनी शेगणी जिणयेचो परमळ आमचे बोवारी प्रसार जायचो कर म्हूण मागता. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं.
नमान बरी कृपेन बरले सुम तुझे संगता आश्रयम तर तू सुदेव आणि सुदेवी फॉल जिक्सचे जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक बाळमोरी आम पोसोत विनाती कर आमी फौजांचे खातीर प्रागाच्या बाळकाजुचे नोवेन मनशाच्या भुरग्यां सांगता रावचो मुसो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशाचो इस जावन जियेलो संवताराच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दितां आमची सर ते सावां आमची सर मागणी बाळका जेजूच्या पांया तळा आमी दवरया सबार आमच्या इश्टा मंत्रांनी आमच्या भाव भयणींनी आमचे मागणे तांणी विसारला तांचे पासोती आमी मागूंक उडास दवरया सकट ते सावां संगता आमी म्हणया हे भगवंत जेजू बाळका तुजी सर अजापीत उगदापी केल्ली आसता तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता तुजे पातळीन उलो मारतेल्या सगळ्यां दयेन आयक आनी आमच्या बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं नमान बरी कृपेन बरले सुंदरी सांगता आश्रयम तर तूं सुदेव आनी सुदेवी फॉल जिक्सचे जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळका लागीं मागणे हे अजापाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एक खाकुर्दीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता तुजे इतलें बिरमोतीन बरोवलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी रासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदांच सर्वता आमेन एक घडी भोर बाळका जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारांक आमी वर्गां दिवया बाळका जेजून आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां आनी आज आयचो वांजेल प्रत्येक जावन जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या अजापां खातीर अर्गां दिवंक आमकां आपोवणें दिता तर उपकारी काळजान सांगता आमी म्हणया हे भोव उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां केल्ल्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातळींनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजापाच्या इमाजी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळणांतली दैवीक मजत जोड दी स्तुती आनी महिमा बाळकाची सो आमेन आशिर्वादा खातीर आमची तकली आमी बगोवया स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोवे राव आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाटवरूं तुमचे फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवें जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना जेजू बाळका आमचे बेसांगात आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचे बेसांगात आयक आमचे मागणे मागानी तुमी घेतल्या भासये सोमी
जिसू बाळका आमचे बेसांगार आयक आमची मागणी जिसू बाळका आमचे बेसांगार आयक आमची मागणी मुखार पुत्रा सोबे अंकुआर मुर्या आशीर्वादी आमकां पुरसाचे कुरण आमकां आमच्या देवा आमच्या दुसऱ्यांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र